आईची सुवार्ता काय रुंदायेच्या पाठतळार पळोवंक जाय. सुवार्थेचो विशयी खंयच्याय सवालाक जेजून जाप दिवचो वा जाप दिनासतना आसचो न्हय, बगर जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावन घालचो, जेजूक घात करचो वा ताका पास मांडचो. सांगाता घालून सांगचें तर ताची सुवार्ता स्विकार करच्या बदलाक ती चिल्लुंची आनी सुवार्ता हाडलेल्याक समाप्त करूंक वावुरचें. दाका मळ्यांतल्या वक्लांचे ओपारींत फळ विसारना इल्ल्या दाका मळ्याच्या दणयाच्या पुताक लगाड काडलो. लग्न उत्सवाच्या ओपारींत आपोवणे लाभलेल्यांनी रायाच्या पुताच्या जेवणाक येवंक इन्कार केले मात्र न्हय, वोवळीक दिवंक आयिल्ल्या रायाच्या सेवकांकच जिवेशी मारले. मात्तेवाचे सुवार्थेंत हांच्या पाटापाट येवच्या तिरवबांचे विशांतल्या सवालांती असलीस निराकारणी आनी जेजूक लगड काडूंक मांडणी निशेता. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध म्हणल्या सवालाक जेजू एक नाणें घेवन तांकां प्रति सवाल कोरन तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया म्हणून जाप दिता. हांगासर जेजूची जाप ताका शिरकावन घालच्यांक भोव कठीणायेची जाली आशियेत. हे जापीक ते थटकले आनी विस्मीत जावन फाटीं गेले. तरी जुदेवांक इजाईयाची अध्याय 40:2 वाक्य 2 हांतली देवा उद्देशी राष्ट्रां ताचे अधीन कोणे केल्यान आनी रायांक ताचे काल कोणे हाडल्यात म्हणली सवालां बरीत उतरां कळीत आसली. तेच परी कीर्तन 20:4 आनी वाक्य 1 हांतली सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतून आसा तें सगळें संसार आनी तांतून वस्ती करतात ती सगळीं म्हणली उतरां कळीत आसली. तर सर चक्रवर्ती आनी चक्राधिपत्याय देवाकाल आसात म्हणून जालें. देवाचें देवाक दिया म्हणलो विशयी जेजू आपले जापीक मेळयता आनी फारिजेवांनी आनी तांच्या शिसांनी विचारिनासलेल्या सवालाक अपेक्षीत नासलेली जाप दिता. अशें देवाचें देवाक दिया म्हणली विशेष जाप आयचे सुवार्थेचें केंद्र आनी चावी मुनशांत दुबावना.